भूकंप आणि बाकीचे अरिश्ट हाताळपाक गोय अरिश्ट व्यवस्थापन ऑथॉरिटी खंय तयार आसतली. आपत्ती व्यवस्थापना खातीर खासा प्रकल्प उबारपाक वर्ल्ड बँकेन गोंयाक खंय 140 कोटी दिल्यात. हो निधी वापरून गोंयान अरिश्ट व्यवस्थापना खातीर खासा प्रकल्प दोन्ही जिल्लोधिकारी तयार करतले. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान मिडियाक ही गजाल सांगली. You see, the World Bank has given us about 140 crores for a special project on disaster management. Just released. So we have to work out a program like our emergency services have to be ready, our engineers, camping sites, all these issues will come in. Medical supplies, call centers, they all has to be in place. Similar to Nepal incident can be avoided. It's a awakening call. It is call for everybody. Be prepared. You cannot wait for the disaster to happen and then get ready for it. We have the resources, I feel. The Resource Center also has been providing us funds. And the World Bank has also given us money. So there's now no excuse to say now that we are short of funds. So I've already put my collectors in place and held meetings also with them. They are working out on the programs. मुस्लिम समाज बीजेपी कडेन वचपाक लागिल्ल्यान काँग्रेस भिल्या. मुस्लिमां भितर गैरसमज पातळावपाचें काम काँग्रेस सध्या करता. उर्दू शाळांक बीजेपी सरकार मान्यताय दिना असो आरोप काँग्रेसीच्या उर्फान मुल्लान केल्लो. ताका बीजेपीच्या शेख जिनान जाप दिल्या. बीजेपीचे सरकार शिक्षणा कडेन केन्नाच भेदभाव करचेना म्हूण जिना उलयलो. शिक्षणाच्या बाबतींत काँग्रेसीक बीजेपीचेर आरोप करपाचो नैतीक अधिकार ना. बीजेपीन काँग्रेसी परस कितलोसोच चड वावर केला. काँग्रेस खंय लोकांक पिशे करपाक सोदता. सीएमाचे इश्यू केल्ले. सीएम एक आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर आहा आनी तो एड्युकेशन टिचर एक आसलो मनीस. एड्युकेशना खातीर तो केन्नाच अगेन्स्ट वचपाना. आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार एड्युकेशना खाली फूल सपोर्ट करता. मायनॉरिटी कमिशनर म्हणतो. मायनॉरिटी कमिशनर काँग्रेसच्या सरकारान केल्ले म्हणतो. बीजेपी सरकार जेन्ना काँग्रेसच्या सरकारान केल्ले जाल्यार काँग्रेसच्या सरकारान कित्याक हें केलां, ऑथरायज कित्याक केलां, कित्याक करून आमी सगळें करून दिलां. बीजेपी करना. तुमी सिर्फ इश्यू करता. काँग्रेसीक उलयपाचें रायटूच ना. बीजेपीन जे आज कामां केल्या एड्युकेशना बद्दल सगळी फेसिलिटी दिल्या. आनी एडेड स्कुलां म्हणटा इतली फेसिलिटी दिता. टिचरां पर्यंत हितून गव्हर्मेंटा कडेन फंड जे घेवन घेता. बेश्ट इश्यू करपाचें कारण मिसगायड करपी मनीस आहा तो हो इरफान मुल्ला तो काँग्रेसचो मनीस. आज सगळे इस्कॉला एडेड इस्कॉलाक त्रासांक घालपी आतां हो. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. अखिल भारतीय फिडे रेटिंग सर्त सोमारा पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत जातली. तिसवाडी तालुका बुद्धिबळ संघटना ही सर्त घेता. 22 तारखेमेरेन सर्त चलतली. गोंयचो इंटरनॅशनल मास्टर अनुराग म्हामल ह्या सर्तींत टॉप सीड आसा. सर्तीची खास गजाल म्हणल्यार राज्यांतली रिकॉर्ड इनामांचें मोल. जैतिवंतांक मेळटले 50,000 रुपया जाल्यार सगळी धरून 3.5 लाखांची इनामां वाडटले. आमची फर्स्ट TTCA ऑल इंडिया ओपन फेडरेटिंग चॅस टुर्नामेंट गोंयान आमी घडयता. आनी ह्या टुर्नामेंटान आतां मॅक्झिमम वी आर एक्सपेक्टींग अराउंड 300 पार्टिसिपंट्स. हितून आतां पर्यंत आमचे कडेन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स वी गॉट अराउंड 100 पार्टिसिपंट आतां पर्यंत रजिस्टर्ड जाल्ले आहा. 18 तारखेक 9:30 सकाळी हो टुर्नामेंट ओपन जातलो आनी 22 तारीख पर्यंत हो चलतलो. 3:30 ताजें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा. गोंयांक सगळ्यांक चड एमावंटाचे प्रायजीस ह्या टुर्नामेंटाच्या थ्रू आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. ऑलमोस्ट 3.5 लाख in cash plus trophies. This is just to create awareness about chess and to encourage chess so that more and more people can participate and make it more lucrative for them to participate. This tournament, how is rating? Anurag is top seed is Anurag Mhamal. Goa's Anurag Mhamal. My next one. Next is Akshat Kamparia. I am Akshat Kamparia is second. हालीच फोंडा तालुक्यान एक ऑल इंडिया ओपन रेटिंग तर रोखडोच तुमी करता शेड्यूल वायज ऑर एवरी एसोसिएशन हॅज टू ऑर्गनायज तशें कितें आसा? ना तशें कांय ना. तुमी Actually wanted to hold it in continuation with Ponda, पण मागीर so that people are attracted to both the tournaments. पण मागीर सांगली टुर्नामेंट एक मदीं आयलो. So that is why that gap between Ponda
and so people mostly go to Sangli and then come here. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.